नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव सुमिता कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। फाटल्या 50 वर्षांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्षांत करून दाखयली। मोदींच्या फुडारपणाखाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजतीत सरकारान केली वाड। भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4000 रुपया। अधिसुचोवणी जारी। मांडवीतल्या कॅसिनोंक 2027 मेरेन मुजतवाड। 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणेखाला घेतिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड लॉन्च। विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं उरतली चालूच, मुख्यमंत्र्याची माहिती। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात ते राती ड्युटेर आशिल्ल्या हवालदाराचे निलंबन। ड्युटेर आसतना गेल्लो घरा न्हिदपाक निलंबीत हवालदारानूच केल्ली सुलेमान फरार जाल्ल्याची कागाळ। सनबर्नाक सरकारी मान्यताय मेळ्ळ्या तरी आमदार प्रवीण म्हणटा आपूण अजूनय लोकां वांगडा। कोर्टानूय आयकलो सनबर्नाचो विशय, फुडली सुनावणी दवरल्यार शुक्रारा। आता पळयात खबरो विस्तारान। फाटल्या 50 वर्षांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्षांत आमी करून दाखयली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जालें, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले। कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला। तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात। विधवा बायलांक आता 4000 रुपया पेन्शन मेळटले। ह्यान आदी 2500 रुपया मेळटाले। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या। तशेंच कोडिंग रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग रिस्किलिंग अप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें। सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्ले आसा। डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिष्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा। शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण योजनेखाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा। राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचे प्रशिक्षण दिला। या योजनेखालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणाय आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा। राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा। केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता। फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिझम आसतले, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्ले, तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले। वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी। म्हणून तर येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकले। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो। पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणा चित्रां।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयज पुराय गोंयांत 63वो गोंय मुक्ती दीस मनयतात. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयात लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. ते निमतान झेंडो उबोवन झेंडावंदन लेगीत जालें. पळयात गोमंतक कार्यालयातल्या गोंय मुक्ती दिसाची कांय खिणचित्रां. गोंय मुक्तीचो 63वो वर्धापन दीस आज आसा आनी आमकां सगळ्यांक खरें म्हळ्यार गोंयकारांनी आज एक सोपूत घेवपाची गरज आसा की गोंय जें पळय आमच्या पुर्वजांनी आमचे कडेन दिलां तें तितलेंच बरे तरेन आमी सांबाळून दवरतले. गोंयचे मुक्ती ही सहज मेळूंक ना, ताचे खातीर खूब लोकांनी बलिदान दिलां, आपले जीव सुद्दां दिला. अशे वेळार तांचे याद करतना म्हणजे गोंयकारांक तर हो मुक्ती दिन खूब म्हत्वाचो हें सगळ्यांनी लक्षांत धरपाक जाय. आनी आमी सामकें नेटान झटून आनीक बलिदान अक्षरशः दिवन आमी गोंय हें सांबाळपाक जाय. आनी तें सगळे नदरेन आमी पळयतात भायल्यान लोक येतात, गोंयकार भायर वतात, गोंयकार अल्पसंख्याक जातात. अशे वेळार फुडें गोंय उरतलें काय ना अशे तरेचे एक प्रश्न निर्माण जाला. ताका जाप दितले जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमचें गोंय आमकां जाय ही हो जो पळय कितें स्लोगन आसा तो परतून दिवन आतां सगळे एक जावन गोंय सांबाळपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हो सोपूत घेवपाचो आयचो दीस. सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन परतो आमचें गोंय आमकां जाय अशी जी एक चळवळ आनी स्लोगन आशिल्ली ती परती उबारपाची आनी त्या खातीर काम करपाचो वेळ आयला. आनी हळू सगळ्याक ही जागृती दिसता. गोंय मुक्ती दिना दिसा पासून हाची बरी सुरवात जातली अशी आशा करता. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हे 2 महत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली. एक म्हणजे अप्रूवल ऑफ द फिलिंग ऑफ द वन पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन and one post of homeopathic physician in the central jail, Kolwa, under the inspector of the prison. ज्यावर आम्ही अपॉइंटमेंट मध्ये डिसिजन्स घेतले. वेटरनरी मेडिसिन्स अप्रूवल परचेस करपा खातीर अर्जंट बेसिसचेर ताका दिल्ले आसा. नेक्स्ट इज एन कॅसिनो एक्सटेंशन मांडवी ओके ती 27 पर्यंत दिल्ले आसा. 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिले आसा. 27 6 महिन्याचं एक्सटेंशन दिताले. सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टिल द 27. So 2 years the हय 27 December लास्ट एक्सटेंशन दिस इज 27 ऑफ मार्च okay December मार्च 27 मार्च 20 not 2027 मार्च एक्सटेंशन last extension हय लास्ट एक्सटेंशन. so this will be the last आणि रेस्टॉल एक्सटेंशन आणि येते पहिली जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तितकीच सगळी डिसिजन्स आसात. वेगवेगळे एक्सटेंशन दिल्ले. आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे दुसरे डिसिजन जे आसा ते 6 तारखेक आनी 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6 फेब्रुवारी. ओके नेक्स्ट 9 जानेवारी 16 फायनान्स कमिशन येता. सो दॅट 9 जानेवारी दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कन्सल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कन्सल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि ते 16 फायनान्स कमिशनरचे तांच्या बरोबर जे आसा पळय डिस्कशन्स परत सजेशन्स ही तेंची घेतले. कंटिन्युअसली 2 days मिटींग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजीट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. कोलवाळ बंदखणीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक भरती. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. 9 जानेवारीक 16व्या वित्त आयोगाची बसका. पंचायत जिल्लो पंचायतींच्यो घेतले सुचोवण्यो. आयुष हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचो पगार वाडयतले. 25 ते 30 हजार पगार आशिल्ल्या दोतोरांक मेळटलो 50 ते 65 हजार पगार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केलें. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली. तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वेले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हें स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशें तांचें म्हणणें. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्लें ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत
कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्व्हिस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हे कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या हेका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया तिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हे कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो दॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हे कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचे चलतले. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हे बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जाले. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजे रजिस्टर्ड जातले. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन. हवालदार सर्वेश कानोळकाराचे ड्युटेर असताना निष्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको. मजगती फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटेर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचें निलंबन, ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो. मजगती फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकराक चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. 19 डिसेंबराक सकाळी 11 वरांचेर पालेकराक चौकशे खातीर आपयला. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक म्हापसा JMFCन न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. चौकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकरान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी: तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशाभायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता. म्हाका WhatsAppar PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या. हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनीक कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा. भाजप सरकाराचे दबावा खाला काम करपी DGP आनी SP हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यां कडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा. CCTVत दिसून बसून SP क्रायम, DYSP सूरज हळणकर आनी आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकार सन्मानाक तत्वता मान्यताय दिवन मेकळो जाला, पूण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराचो सन्मानाक आशिल्लो विरोध अजूनय कायम आसा. आमदार प्रवीण आर्लेकर सांगता सन्मानाच्या विरोधात तो खंय अजूनय लोकां वांगडा आसा. सन्मानाचो विशय कोर्टानूय चर्चेक आयिल्लो. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. सर, सन्मानाक तुम्ही लोकां वांगडा रावता म्हटलेले, अजूनय लोकां वांगडा आसा. Arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. The grounds which are taken by the director is that Gram Sabha does not have such a power, because the power given to the Gram Sabha is restricted. The rest of the power is with the Panchayat body. That is one ground. Second ground is, before passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed
he's never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? These are grounds on which the director has passed an order. And the matter is, I think it was there today. I don't know what is the next date given in that case, or what has happened today before the director. I am not aware. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थिक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोय सरकारान राज्यातील विधवा महिलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. आता ह्या योजनेन सरकारान काय बदल केल्या, ते बदल कितें ते जाणून घेवया. ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सांकून सकयल भुरगीं जी आसा त्या विधवा महिलांक प्रत्येक म्हयन्याक 2,500 न्हू जाल्यार 4,000 रुपया अर्थसहाय्य मेळटलें. आणि ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सांकून वयर भुरगीं आसा किंवा जी विधवा महिला 60 वर्सांच्या वयर आसा तांकां म्हयन्याक 2,500 रुपया अर्थसहाय्य मेळटलें. हो जो बदल आसा वो दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेन जाल्लो आसा आणि याचे नोटिफिकेशन समाज कल्याण खात्यान काढलेले आसा. हितून अनेक महत्वाची गजाल ही की ह्यो ज्यो विधवा महिला आसा ह्या विधवा महिलांक गृह आधार योजनेक अप्लाय करपाक मेळचें ना, कारण तांकां ऑलरेडी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चालू असल्या कारणान तांकां ती गृह आधार योजनेक पात्र जावची ना. पूण जे बदल गोंय सरकारान केला त्याचे नोटिफिकेशन सामाजिक कल्याण खात्यान काढलेले आसा ते बदल आमी तुमकां सांगले. परतून एकदा सांगता ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिरायेच्या सकयल भुरगीं आसा तांकां म्हयन्याक 2,500 न्हू तर 4,000 रुपया अर्थसहाय्य आसात. तशेंच ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिरायेच्या वयर आनी ज्यो विधवा महिला 60 वर्सां पिरायेच्या वयर आसा तांकां 2,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळटलें. तर ही असली अपडेट दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची. अश्योच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. केप्यां वाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हे काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरलां. देखून अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. तशेंच दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी केल्या. हवेडे क्षेत्रात आसा, हवेडे पंचायत एरियेक. हे दिसांनी एक आमकां काही सांगपा लागले की आमी बी वता आसतना पळयता रोडाचे प्रॉब्लम. जे रोडाचे आमचे वर्स पयलीं काम चालू केल्लें दिसता म्हाका आतां. पूण पळोवपाक शकतात हांगा रोडाची जेन्ना सोडून करून दवरलें तेंचे परिस्थिती कितें जाली ती. हांगा झाडां केल्लो ना आनी अशेंच मुखार अशें वयता आसतना आमकां एक कडेन सायडीन कॉन्क्रीट घातलें मेळ्ळें. तेजेर काही दामोर घालपाचो पूण तो केन्ना घालपाक तिका अजून कांय हें ना. दुसरें गजाल आमचे हांगा पंचायती कडल्यान थंय स्कुला कडेन वयता म्हणलें जाल्यार रोडाचें अशें पोजिशन आसा. काही भुरग्यांच्यो आमकां भुरग्या पेरंट्सांय बी येवन सांगपा लागलीं की अशें अशें आसा की रोड गाडी घेवली जाल्यार भुरग्यां सायकलीन घेवन वयता जाल्यार ती हेजे त्रास जाता हें जाता. सो ताका लागून ते सारको तेंचो तो अलायनमेंट ना पळय तो तसोच करून दवरला आनी सोलिंग फातर घालून तशेंच हे सोलिंग कित्याक लागून हें करता, वायडनींग करता काय कितें काम चालू आसा? आमकां आयकूं येयल्लें की वायडनींग करपाचें आनी कामूय चलतालें. इलेक्ट्रीक डिगिंगाचें जें कामूय चलतालें पयलीं सो ताकाय लागून तें चालू आसलेलें. सो डिगिंग काम जालें आतां, केबलिंग काम जालें कंप्लीट केल्लें. कितली तेंप जाला कंप्लीट? तें कंप्लीट केल्यार म्हाका दिसता 4-5 म्हयने तरी जातले. पूण सांगताले की रोखडे जातली म्हणून. आनी तशेंच आमी एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन घेतलें गोदान PWD कडेन घेतलें की आमकां अशें सांगलें की कॉन्ट्रॅक्ट सगळे टेंडर बी जालें म्हणून आनी काम चालू जातलें. पावस येतकीर काम चालू जातलें. तशें म्हणलें की नोव्हेंबर म्हणल्यार तरी काम जातलें म्हणून. म्हाका दिसता आतां हो डिसेंबर चलता, आतां क्रिसमस येतलो, रोडा वयल्यान रश आसतली. तरी आसतना आमचे रोडाचें सिच्युएशन आहा पळय तें खूब बॅड आसा. सो हेजेर ऑथॉरिटी प्लस सरकार प्लस आमचो प्रेझेंट MLA आसा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें बेगीन मातशें फॉलोअप करून हें काम करून घेवचें. मडगांव पालिके लागसार नातलां खातीर तयार केल्ल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. 9:30 कॉल येयलें 9:32 क्रिसमस ट्री हांगा मांडल्यात
म्युन्सिपाल्टी ऑपोजिट हे झाला म्हणून उजो लागला म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केला आम्ही आणि पवन त्याला उडी पेटतालो आणि तो आम्ही उदक मारून तो क्लिअर केला वालेलो कसं उजवलं अशें जाता कनेक्शन कितें तरी शॉर्ट जालें आसतलें आनी उजो पडटा कित्याक कपड्याचे न्ही ते ताका लागून याआधी केन्नाच इंटरनेट आणि वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफत इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचें काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीक चालना मेळची तशेंच तंत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय 4G BSNL टावर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा GIS या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. डिजिटल इंडिया डिजिटल गोवा या कॅम्पेनीचा स्केल ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींचे विजन डिजिटल इंडिया डिजिटल गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना सगळ्यात पयली टुरिजम मिनिस्टर बाबा रोहन खंवटे आनी तेजे एंटायर IT एंड टुरिजम डिपार्टमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आज आम्ही 4 गजाली लॉन्च केल्यो. एक फ्री पब्लीक वायफाय, सेकंड वन इज एन वन मॅप गोवा GIS, थर्ड इज एन 4G BSNL टावर आणि लेट्स गोवा. हे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आयचो दीस खरें म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक आमी खऱ्या अर्थान विरासत बी और विकास बी ह्या 2 पावलांचेर आमी फुडें वता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भाशेत जर सांगपाचें जालें आनी खऱ्या अर्थान विरासत आमी ही फुडें व्हरपाक सोदता. फ्रीडम फायटर्सच्या 15 फॅमिलीचो तेन्ना फेलिसिटेशन आनी गोंयचो आर्ट आनी कल्चर तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जी एडवान्समेंट आनी टॅक्नॉलॉजीचो तेन्ना विचार ह्या कार्यक्रमाक आयच्या खरोखरूच एक चालना मेळ्ळ्या. आज सकाळी आमी वन स्टेट वन कार होय बी कदंबा खातीर आमी लॉन्च केलो. गोंयच्या इतिहासांत आयचो दीस हो डिजिटल क्रांतीच्या नुसार हो खूब म्हत्वाचो दीस म्हणून जाणला गेलो वचो. आज खरोखरूच म्हाका खूब खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की डिजिटल क्रांतीच्या वतीन एक पावल आमी फुडें मारला म्हणपाक कांयच हरकत ना. ज्या दृश्टीन आमी फ्री वायफाय हॉटस्पॉट विशेष करून भुरग्यां खातीर अनइंटरप्टेड वायफाय सर्विसीस दिवपा खातीर जेका ताची गरज आशिल्ली गोंयांतल्या वेगवेगळ्या 75 आणि प्लस 75 म्हणजे 150 वाठारांनी ज्या जाग्यांनी ताका सर्विसीस सारक्यो मेळनाशिल्ल्यो खरोखरूच आज गोंयच्या ग्रामीण भागांतले तरणाटे जाका जी गरज आशिल्ली ती वायफाय कनेक्टिविटी मेळपाची आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपा खातीर भुरगे हे खरोखरूच खूश आसात. ज्या पद्दतीन तेंचे अवेलेबल जातली हे जेन्ना कळ्ळां तेन्नाय ह्यो सर्विसीस दिवपा खातीर खुबशा शिकपी तरणाट्यांनी हाच्या खातीर इंट्रस्टूय दाखयला. दुसरी गजाल वन मॅप गोवा GIS ज्याची गरज आशिल्ली आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी आपली प्रॉपर्टी आसतली किंवा थंय आशिल्ल्यो सर्विसीस कितें अवेलेबल आसा ह्यो जर खंयच्याय जाग्या वयल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज ना. आमी स्वता वचून वन मॅप गोवा GIS हाच्या वयल्यान ते पळोवपाक शकता. एक आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची माहिती. व्हड आवाजान संगीत वाजोवन आवाज प्रदूषण करपी बार आनी रेस्टॉरंट तशेंच आस्थापना आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या. व्हड आवाजान संगीत वाजोवपी 3 आस्थापनांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द केल्या. तशेंच हेर 4 आस्थापनांक कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द करपा संबंधी नोटीस जारी केल्या. ही कारवाय वायू प्रदूषण आनी नियंत्रण कायदो 1981 च्या कलम 31A खाला केल्या. मेसर्स टेल्मा डिसा शिवोले, मेसर्स नोहा हंजून, मेसर्स डायस हंजून हांचे कन्सेंट टू ऑपरेटर परवाने रद्द केल्या. तशेंच दिसाक 10,000 रुपया प्रमाण 30,000 रुपयांचो दंड कित्याक लावचो न्हय अशें विचारून नोटीस जारी केल्या. ह्या आस्थापनांक हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें. ते भायर मेसर्स विस्ता मारे हंजून, डीस शिवोले, डायना बिल्डवेल हंजून आनी हिलटॉप वागातूर हांकां सद्या खातीर आपली आस्थापना बंद दवरपाचे आदेश दिला. कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द करपा खातीर वयल्या 4 आस्थापनांक नोटीस जारी केल्या. 20 डिसेंबराक तांकां हे नोटीसी संबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार आपली बाजू मांडची पडटली. हाचे उपरांत कन्सेंट टू ऑपरेट संबंधी निर्णय घेतले. हे संबंधीचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्यात. The Pollution Control Board passed certain orders against certain establishment in Anjuna for stoppage of their activities and for revocation of the consent to operate. Now on that,
those parties made a statement before the High Court saying that they will not play any music henceforth till the appellate authority, which will be approached by this establishment against the order of the Pollution Control Board, decides their matter. Based on that, High Court has presently allowed them to operate their restaurant, but they have filed an undertaking before the High Court, and High Court has accepted that undertaking that they shall not operate or they will not play any music till any order is passed by the appellate authority, that is the Administrative Tribunal of. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.